इसाया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप. हांव तांची कृत्य आनी तांची चिंतना जाणा आनी सर्व भासांच्या राष्ट्रांक एकठांय करूंक हांव येतां. ती येताली आनी मुची महिमा देखताली. हांव तांकां एक खुना दितालो आनी तांचे मदें जिवंत उरल्यांत तांतल्या थोड्यांक तार्शीस, फूट, लूद, मेशेक, तुबल आनी जावान ह्या राष्ट्रांनी आनी मुचे विशीं केदींच आयकूंक ना आनी मुचे वैभव पळोवंक ना त्या द्वीपांनी धाडटालो. ती मुजी महिमा राष्ट्रांक परगट करताली. जशे इस्रायल परजा नितळ आयदनांनी घालून अन्न भले सर्वेस्पराच्या मंदिरांत हाडटा म्हणटा सर्वेस्पर, तशें ती सगळ्या राष्ट्रांतली तुमच्या भावा भयणींक घोड्यांचेर, रथांचेर, फालक्यांचेर, कसरांचेर आनी कर्यांचेर बसोवन जेरुसलेमांत आसलेल्या मुच्या पवित्र दोंगरार हाडटाली. तांचे मदल्या थोड्यांक हांव याजक आनी लेवीत जावच्याक विंचतालो. देवाचे उतार हे. हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांतले वाचप. आपले पूत कशे देवान तुमचे लागीं उलयलेली उत्तेजनाची उतरां तुमी विसरल्यात वे. मुच्या पुता, सर्वेस्पर तुका तिदवितना ताका चीत दिवंक सुका नाका. तो तुका भेश्टायतना तुजे धैर्य सांडिनाका. कित्याक जांचो सर्वेस्पर मोग करता तांकां तो शिक्षा लायता आनी जाका आपलो पूत म्हूण लेखता ताका नीट वाटेक हाडटा. कश्ट तुमच्या तरबेतपणाचो वांटो म्हूण येत. देव तुमकां आपल्या भुरग्यां बरीच लेखता. आपल्या बापायचे मार खायनासतना सामा वाटेक आयिल्लो पूत कोण? शिक्षा दिल्ल्या वेळार ती दुखाक कारण जाता शिवाय संतोषाक कारण जायना. पूण उपरांत शिस्तेन तरबेत जाल्ल्यांक ती समाधानाचे आनी नितीचे फळां भरीत जिवीत जोडून दिता. ह्या पासत पुरो जावन गळतात ते तुमचे हात उबारून धरा आनी खामतात ते तुमचे पांय थीर सांबाळा. तुमी समकतात ती वाट नीट करा. अशे तुमचे मोडखोर पांय आड पडना जावं, बगार ते साफ गूण जावं. देवाचे उतार हे. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता. जेजू शहर आनी हळ्यांनी शिकयत जेरुसलेमाची वाट धरून गेलो. तवळ कोण एकल्यान ताचे लागीं विचारले. सोमया बाचाव जाताली ती थोडींच मू. जेजू तांकां सांगी लागलो, अशीर दरवट्यांतल्यान भितर सरूंक हर प्रयत्न करा. कित्याक हांव तुमकां सांगतां, जायतीं जाणां भितर सरूंक सोदतलीं पूण तांच्यान जावचें ना. एक फावटी घरचो धनी उठोन दाराक कील घाल्या उपरांत तुमी भायर रावन बडोवंक सुरू करतल्यात आनी सोमया आमकां दार उक्ते कर म्हणटल्यात. पूण तो तुमकां जाप दिवन सांगतलो, तुमी कोण आनी खंयची तें हांव नेना. तेदवा तुमी म्हणटल्यात, आमी तुजेच मुखार खावन पियेवन आसल्यां आनी आमच्या बिदींनी तुवेंच शिकयलां. पूण तो तुमकां परत्यान सांगतलो, तुमी खंयची ती हांव नेना. खोटेपण आदारतेल्यान चला तुमी सोमेस्त मुजे सरशिलीं. अब्राहम, इजाक, जाकोब आनी हेर सर्व प्रवादी देवाच्या राज्यांत आसलेले आनी तुमकां भायर घाल्लीं पळयतास. तुमी थंय रुदान करतल्यात आनी धांत किर्लितल्यात. चाराय कुशीचो लोक येतलो आनी देवाच्या राज्यांत जेवणाक बसतलो. आनी आतां जीं कोण निमाणी आसात तीं पयलीं जातालीं आनी जीं कोण पयलीं आसात तीं निमाणी जातालीं. देवाचे उतार हे.